Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जोसुयेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान जोसुयेक सांगले, आयजूच सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार हांव तुका होड करूंक सुरू करतां. म्हणगे मोइजेसा बराबर हांव आसलो तसो तुजे बराबर हांव आसा म्हूण तांकां खात्री मेळटली. कोराराची आर्क पेट व्हरतल्या यादनिकांक असो हुकूम घाल. जोर्दानाचे दोडयेर पावतोच तुमी जोर्दानांतूच रावात. तेन्ना जोसुयेन इस्रायलाचे पोरजेक म्हळें, लागीं सोरात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयकात. जोसुयेन सांगलें, एक जिवो देव तुमचे मदें आसा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कानानकारांक पयस करतलो म्हूण तुमकां कळोन येतलें. पळयात, आख्खे पृथ्वीच्या सर्वेस्पराच्या कोराराची आर्क पेट तुमच्या दोळ्या मुखार जोर्दान नोद उतरूंक वेता. सर्वेस्पराची आख्खे पृथ्वीच्या धोनयाची आर्क पेट घेवन यातनीक जोर्दानाच्या उदकांनी पांय घालतले तेन्ना जोर्दानाची वयर थावन सकला व्हांवतात ती उदकां थारतलीं आनी एक रास कोशी जावन उबीं रावतलीं. सांगलोले पोरमाणे जोर्दान उतरूंक सगळो लोक आपल्या तोंबूंतलो भायर सरलो. तेन्ना पोरजे मुखार यादनिकांनी कोराराची आर्क पेट व्हेली. आर्क पेट व्हरताले ते जोर्दानाशी पावतोच आनी आर्क पेट व्हरताले त्या यादनिकांचे पांय उदकांक लागतोच वयर थावन व्हांवतालीं तीं उदकां थारलीं आनी लांब रुंद जाग्यार एक रास करून उबीं रावलीं. आदमा थावन जारेतानाच्या कोट्टा पर्यान, त्याच बराबर आराबाक ओ मिठाच्या दर्यांत व्हांवतात तीं उदकां व्हांवून नांच जालीं आनी अशें जेरिको शाराच्या सामकार पोरजां उतोरलीं. सगळीं इस्रायल पोरजां सुखे जमनी वेल्यान उतरत आसतना आख्खें राष्ट्र पोलतोडी पावोपर्यान सर्वेस्पराची आर्क पेट व्हरताले ते यादनीक जोर्दाना मदेंच सुखे जमनीर उबे रावले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. जेन्ना इस्रायल पोरजां इजिप्तांतली भायर सरलीं, जेन्ना जाकोबाची भुरगीं पोरक्या लोलता मदलीं सुटोवन आयलीं, तेन्ना जुदाचो प्रांत जावंक पावलो ताचें मंदीर आनी इस्रायल पोरजां जालीं ताचें राज. जबाब सर्वेस्पराक जय. हें पळोवन दर्या पळून गेलो. जोर्दान नोद पाटी सोरली. बोकड्यां सारके पर्वत उडयो मारूंक लागले. मेंढऱ्या भाशेन उडल्यो दोंगऱ्यो. जबाब सर्वेस्पराक जय. दर्या कित्याक म्हूण तूं पळून गेलोय? जोर्दान नदी कित्याक तूं पाटी सोरली? पर्वतानो कित्याक तुमी बोकड्यां सारके मारतात उडयो? दोंगऱ्यानो कित्याक मेंढऱ्या भाशेन उडतात तुमी? जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुज्या चाकराचेर फांकूय
आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सोरशें येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजापोरी सोर्गींचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंत देवो आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या धोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून धोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलेलो आपणा बराबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसोर ताणें ताका बोंदकोणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बराबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय आपल्या धोनयाक कळीत केलें. तेन्ना धोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बराबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान धोनयान ताका कोसाबांच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणींक काळजांत थावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गींचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेजू गालिलिया सोडून गेलो आनी जोर्दाना पोलतोडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. 70 फावटी 7. मातेव 18:22. नियाळाक आधार. एके आवयचें जिवीत म्हणगे वेगळेंच. जिविताच्या दर पावंड्यार ती संस्था आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करतना जायते फावटी तिका वेगवेगळ्या कारणांक लागून गुन्यांवकार करतात. सोबार फावटी तिचें काळीज दुखयतात जायत आनी ती दुखांनी रोडटा. घरकार, भुरगीं आनी हेर घरचीं तिका दुखयतात. केन्ना केन्ना वायट उतर ती उद्गारता. पूण हें सगळें आसून पासून जेजूचें उतर 70 फावटी 7 लेगून बोगसोणें दिवपाचें ती आपल्या कुटुंबांत पाळटा आनी हाचे वरवीं आपलो कुटुंब
एकवटाच्या बुनयादीचेर बांदून दवरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत पेद्रू जेजूक अशें विचारून म्हणटा, सायबा, कितले फावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पातो केल्यार हांवें ताका भोगचुंचो? 7 फावटी लेगून? तेन्ना जेजू ताका जबाब दिता, 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. ही ओर्ती भोगसवण्याची शिकवण जेजू आमकां दिता. ह्या जेजूच्या उतरांतल्यान जिविताक नवीच दिशा आमकां फावो जाता. कितले फावटी दुसऱ्यांक भोगसणे दिवन आमी आमकांच खाला उडयतात. अशे विचार आमच्या मनांत येतात जायत. पूण भावां भयणीनो, सोबार फावटी दुसऱ्यांक भोगसून मनशा मुखार आमी ल्हानवीक जातात आसतलीं, पूण जेजू आमकां सदांकाल वयर उबारून दवरतलो. वर तो मान ताच्या राज्याचो तो आमकां फावो करून दितलो. आनी हेंच ताचें आस्वासन भोगसवण्याचे जिविता वरवीं आमी अणभवूंक पावतलीं. धन्या देवा, सदांच दुसऱ्यांक भोगसूंक आमकां भोगसवण्याचें काळीज आनी मोन फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.